सगळ्यांक नमस्कार. आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनल पूरा जनक स्वागत. आज एक बरी सिंपल रेसिपी घेऊन आयली हांव रुलामा दोड्डक. हाकपळयाची एक अर्ध कप सोई, मीठ, अल्ले, तर्ण मिरसांग, एक व्हड केळं पिकलेची मैसूर केळं घाला हांवें आनी गोड आनी हाका लॅप्सी रवा. हें फुल्ल ट्रेडिशनल रितीर आसचें रुलामा दोड्डक. लॅप्सी रवा म्हळ्यार कण्व रुलाम म्हणटा पळयाची. कण्व रुलामाचे रुलामा दोड्डक केल्यार भारी टेस्टी जाता, भारी रुची जाता. ताका मेळणेवच्याक एक 2 चमचे गोवा पीठ. आतां फस्ट हें एक 3 जणांक पावती हें पीठ. आतां फस्ट एक अर्द कप सोय चड जाल्यार तितलें रुची जाता. चड जालें म्हूण कांय तोंदर ना. आतां हांव फस्ट सोय आनी ताका 2 तर्ण मिरसांग आनी गोड्डा कुडक आमगेल कुशी. आमकां चड जावका जाल्यार चड कोरयेत, उण जाय जाल्यार उणें. एक केळें घालचें आनी केळें पक्कन चड पिकील आसा म्हण जाल्यार 2 केळं घाल्यार कांय तोंदर ना. एक पण मिक्सरा भितर एक रावंड गुंडाचें आनी कडच्याक उद्दा घालका म्हण ना. तें गोड घालेलें उद्दा पावता तें वांटूक. आनी तें पळय मिक्सरा आयदन धुवन हांव हांगा सम 1 ग्लास उद्दा घालून धुवन एक रुंद आयदना भितर काडला, एक बावला भितर आनी लायक करून मिक्स करून घेता. आतां आमगेलें हें पीठ कालोवचें उद्दा हांगा रेडी जालें. हाका हांव सम व्हड कप 1 कप लॅप्सी रवा घालता, म्हळ्यार कण्व रुलाम घालता आसा. एक सादारण पावान लॅक केलें वय म्हण जाल्यार 1 पाव बरी जायत. 1 पाव लॅप्सी रवा घाल्लो आनी लायक करून मिक्स करता आसा. हाका आतां उदक पळोवन घालचें, कितलें जावका तितलें उदक जाय जाल्यार तितलें वपास उदक घालयेत आनी थोडें उदक वपास हांव घालून घेता आसा. न्ही आतां हे पिठा कन्सिस्टन्सी पळय, हे तुमकां पुरो जना गोत्तस हे रेसिपी प्रत्येकले करताची. ही एक रिक्वेस्ट रेसिपी बॅचलर्सांक स्टार्टिंग म्हळ्यार फस्ट तांणी स्टार्ट करतना कशी करयेत, इजी कसं खाण करयेत म्हूण एक हांव हांगा व्हिडिओ करून घालता आसा. आतां ते लॅप्सी रवा घालून लायक करून मिक्स केलें. आतां ते मेळणेवचे खातीर जावन हाका हांव 2 चमचे गोवा पीठ घालता. ते गोवा पीठ घाल कुडलें हें पोळ काडच्याक भारी इजी जाता. आतां हाजी कन्सिस्टन्सी पळय, वपास हांव उदक घालें. तो टोटल सादारण एक 1.5 ग्लास जाल्यार उदक घालें हांवें. आतां आल्लें सपूर आल्ल्या कोच्चल करून हांव ग्रेट करून घाला. तुमकां इश्ट आसा वय म्हण जाल्यार सपूर कोच्चल करूनय घालयत. आतां लायक करून मिक्स करून घेवची. आनी हाका जाय जाल्यार तितून मीठ मिरसांग कसले उण आसकी चड आसकी कसं म्हूण पळयत. गोडसाणी चड गोड जावका जाल्यार म्हण वपास 1 चिमटी गोड ना जाल्यार 1 चिमटी साखर घाल्यार जाता. आतां एक 20 निमिशाक रेस्ट करूं सोडका. 20 निमिश दांकून दवरले कुडले ते रुलाम पुरा पुग्गून पळय ते उदक तांडून घेवन अशें जाता. आतां 2 नमुने ऑप्शन आसा. कशें म्हळ्यार येत अशीची काण तशीच कायलीर घालून तापून दोड्डक कोरयेत. रुलामा दोड्डक, रुलामा भाकरी म्हणटाची. ना जाल्यार हाका वपास थोडें उदक घालचें आनी चूर मिठा पिठी घालून चिक्के पातळ करचें आनी पोळ अशी काडयेत. तशी काडयेत. तशें 2 नमुने ऑप्शन आसा. आमगे ते मिगेल बामणाक थापून कोरका तांणी म्हणजे ताजेर बोटाचे मार्क येवका खंय तेन्ना ताजे एक रुची विंगड खंय आमी थापतना आमगेले बोटां मार्क येता पळयाची. तशें आसूं ते सील पडका बोटाचे म्हणचे तांणी अशें करून इतलें काणू तूप आनी तेल मिक्स करून घाल्यार भारी रुची जाते. हांवें अर्द नारलेल तेल अर्द तूप मिक्स करून 1 चिमटी पीठ काणू लायक तापील कायलीर पळय अशें करून थापून घेता हातान. आनी 1 चमचे तेल आनी तूप भरशिलेलें आसा पळयाची ते 1 चमचे घालून घेवन फस्ट उज्ज होड आसता मागीर उज्ज सान करून सोडचो. हेच आमी पातळ केलें वय म्हण जाल्यार दवल्यान आमकां पीठ पातळ करून पातलाचें येता. आतां हें आनी चरचरी भाजूका रुलामा दोड्डक लायक चरचरी भाजूच वयर रस्ते पोळ्याचे टेस्ट. आतां समोपास 1 चमचे तेल तूप भरशिलेलें घालता. जाय जाल्यार तुमकां तुपा घालयत. तूप इश्ट नातिल्यान जाय जाल्यार तेल घालयत. जाल्यार ते केळ्यां पोरंबोळांनी येतना 1 चिमटी तूप पडल्यार भारी रुची ताका. आतां पास थोडें तूप घालून घेता. एक वट्ट करता मदेन तूं आनी पळय तांतू भितर एक अर्द चमचे तूप घाल्ले वय म्हण जाल्यार 2-3 निमिशान लायक चरचरी भाजिले रुलामा दोड्डक हांगा रेडी जालें. रुलामा दोड्डकाक जाय जाल्यार चटणी कोरयेता. आमगेली चिकी गोड चड आसा देखून आमगे ते लोणी घालून खावचें इश्ट पुरा जनाक. हांव लायक कुडले घंटिले फ्रेश लोणया मुद्द घालून ते उन दोड्डक आसा पळयाची ते लोणया मुद्द्याक बुड्डोवन खावका. आहा कसं एक रुची गोतस वय ताजी. घम पोरंबोळाचे रुलामा दोड्डक हांगा रेडी जाला. कण्व रुलाम इश्ट नातिल्यान बॉम्बे रुलाम सपूर रुलाम म्हणटा पळय ते घालून हे रुलामा दोड्डक कोरयेत. तेन्ना गोवा पीठ घालचें गतीना आमगेले ट्रेडिशनल रितीर करचें. आमगेले रुलामाचे दोड्डक हांगा रेडी जाला. हो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जालो वय म्हण जाल्यार सगळे जाणां आमगेले षड्रसा कुकिंग चॅनल सबस्क्रायब करायची. सगळ्यांक धन्यवाद.